लाटंबारचे दिवचले हांगासर शेतकऱ्यांची शेतां सुकी पडल्यात। कालव्याचे उदक मेळनाशिल्ल्यान शेतकऱ्याची शेतां करपतात। शेतां आतां कशी पिकोवप असो मोठो प्रश्न शेतकऱ्यां मुखार उबो आसा। शेतांत उदक नासून शेताचे जमनीक वेरो गेल्यात। तिळारी धरणाच्या कालव्याचे उदक अंदू शेतांनी सोडूंक नाशिल्ल्यान शेतकऱ्याचे बरेच हाल जाल्यात। दर वर्सा तिळारी धरणाचे उदकान हे लोक शेतां पिकयताले, मात अंदू उदकान शेतकऱ्यांचो घात मारला। तिळारी धरणाच्या अधिकाऱ्यांच्या घाळपणाक लागून शेतकऱ्यांचे बरेच नुकसाण जावपाचे वाटेर आसा। वांयगण शेत हे धरणाचे ना जाल्यार बांयचे उदकाचेर पिकयतात। सरकारान जाता तितले बेगीन ह्या विशयाचेर तोडगो काडून लाटंबारसेच्या लोकांक शेतांनी उदक सोडले ना जाल्यार शेताचेर अवलंबून आशिल्ल्या शेतकऱ्याच्या मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जातलें। सरकार एके वाटेन लोकांनी शेतां रोवची म्हूण आवाहन करता जाल्यार दुसरे वाटेन उदक आडून दवरून लोकां मुखार संकट उबें करतात। तिळारी धरणाचे उदक ना म्हूण शेतकऱ्यांनी नाराजी उक्तायल्या। उदीक अजिबात ना, फाटल्या 2 वर्सां उदीक बरें जालां म्हणून ते उदीक अजिबात दिनात, दिल्यार बारीक हे शेत बी एकलोच करता, एकटो म्हणजे आपण करता सगळे करता। ते उदकाचो प्रॉब्लेम, उदीक ते सोडिना, कॅनला उदीक खूब हा पूण ते साठी खूब वयता उदीक करी तेन्ना पाणी खूब येताले। ह्या वर्सा पाणी अजिबात येयना। RDX गोवा खातीर दिवचलच्यान यशवंत परब।